15-14 एकराचे कोळ्या मार्केटात एक चोरी जाली. त्यांना 2-3 दुकानांनी नळे करपाक ट्राय केल्ले आनी एक हितून तो घुसलेलो. तितूंत CCTV फुटेज मेळ्ळी आनी हितून गांजेकाराची बाग रेस्टॉरंट आसलेले भितर तेणी चोरी केल्ली आनी ते 25,000 व्हेल्लेले. सो जेन्ना फुटेज मेळ्ळी सो तेन्ना तो एक्यूज आयडेंटिफाय जातलो कित्याक तो सेम एक्यूज वाळपय 2 केसीन ताका अरेस्ट केल्लो. सो आमी ताका सोदताले. मीन टायम फातोड्डा पुलीस स्टेशनाक तेणी ताका धरलो. सो काल आमी ताका ट्रान्सफर हाडलो आनी ताका रिमांड घेतला आनी तेणी चोरी कबूल केलें आनी रिकवरी बी जालो. आनी खंयचे हितूर इन्वॉल्वमेंट आहा तेगेलें म्हणजे थेफ्टान कोळ्या कोळ्या केला तेणी. काणकोण ताका अरेस्ट केला आनी वाळपय 2 केसीन तो 2019 ताका अरेस्ट केल्लो. कितले दीस रिमांड? 3 दीस रिमांड घेतला. आनी डिसेंबरान म्हयन्यान जी हांगा कुळ्या बाजारान एक जवळ जवळ 5 दुकानां फोडलेली आनी एका दुकानान कितें तरी थेफ्ट जाल्लें. त्या थेफ्टान कुळ्या पुलिसान आयज नासीर इरफान हो रावपी हलयाळ कर्नाटका ताका अरेस्ट केल्लो आसा आनी हेजे इन्वॉल्वमेंट हेच्या पयलीं फातोड्डा पुलिसांनी ताका अरेस्ट केल्लो. त्याच प्रमाणे तेणें कन्फेस केल्लें आसा की तेणें वाळपय थेफ्ट केल्लें आसा. सो आयज ताका कुळ्या पुलिसेन अरेस्ट करून ताका 3 दिसाचो रिमांड घेतला. कुळेच्यान प्रेसिडेंटा खातीर विवेक प्रभू.